नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मांद्र्या यश शूटिंग अकादमीक सकाळी फांतोडेर लागलो उजो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकार हाका सुमार 30 लाखांचे लुकसाण। देवादयेन जिवीतहानी ना। बेकायदेशीर मशीनची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात फांतोडेच्या सोनसोडा वाठारांत गाडी जप्त। शेल्डे सावन सुरावले व्हरताल्यो म्हशी। फांतोडा पुलिशेन कागाळ नोंद। कुडचड्यार जावपी विजय सरदेसायाच्या संडे डायलॉगा विशीं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाक कांयच ना कल्पना। सरदेसाय काँग्रेसीक भियेता काय कितें? काँग्रेसीच्या मोरेनो रिबेलोचो प्रश्न। पणजे पोरण्या पलाशेची अवतिकाय आदाराक लायल्या दिग्यो। सुवातीन चलता कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय। वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी आनी म्युझियम। स्पेशल रिपोर्ट। भर पावसान गांजे उसगांवचे लोक काडटात उदका खातीर वळवळे। सोमार मेरेन उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन। थळाव्यांची शिटकावणी। शिवोलच्या रस्त्याची अवतिकाय पावला पावलार फोंडकूल पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक जाता त्रास। रस्त्याचो प्रश्न घेवन थळावे लोक देंवले रस्त्यार। बेगोबेग दुरुस्तीची केली मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। मांद्रेच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागून सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां। देवादयेन जिवीतहानी जावंक ना, मात सामानांचें भरपूर लुकसाण जालां। मांद्रेच्या योगेश पाडलोसकर हांच्या यश शूटिंग अकादमीक आयतारा फांतोडेर सकाळी उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उजो लागिल्ल्यान धनी योगेश पाडलोसकर हांका सुमार 25 ते 30 लाखांचे लुकसाण जालां। ह्या घडणुकीन जिवीत हानी जावंक ना, मात सामानांचें भरपूर लुकसाण जालां। म्हाका इला 5 सुमार फोन येयल्लो म्हाका। सेक्रेटरीन फोन केलो तेन्ना हांव हांगासर येयलो। फायर ब्रिगेड फोन होता, फायर ब्रिगेड फोन लागना आनी मागीर लँडलायन केलो, सरान फोन केलो। मागीर हांगा फायर ब्रिगेड येयली आनी पयली आतां हांगा पेट्टा। ओके, हांगासर येयलो उजो पळोवपाक ट्राय केलो, उजो खत पावना। हांगासर येयलो आनी पावलेलो मागीर गेलो वयर। मागीर सर पावलो, ते हें केलें आनी आग बी सगळी हें केली। मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी बालदी थोडें सरांनी पाणी मारलें आनी हें हाडलें। भितर फ्रीज बी आहले, खूब फ्रीज आहले, टीवी आहली, तें हाडलें। ओके। कशें काय लागलें तुका? काय कशें कितें काय कळोंक ना, सर सगळें कितें जालें तें। ओके। सो टोटल एक अरावंड 25 लॅक्स आमकां लुकसाण जाल्लो आसा। भितर आमचे एम्युनिशन आहलेले आनी प्लस गन आहले, ते सगळे मेल्ट जाल्लेले आसा। लॅपटॉप आहलो, सर्वर आहले, सगळो आमचो कंप्लिटली डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा। ओके, कितें खातीर लागले बी कितें? ना अजून म्हाका काय खबर ना कशें कितें ते। ओके, कोणाक अशें काय इंजुरी बी? इंजुरीज कोणाक काय जाल्लें ना, फक्त सगळें डॅमेज जाल्लेलें आसा, सगळें मेल्ट जाल्लेलें आसा। ओके। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर। पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या पॅलेसीन कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी चलतात। ते भायर थंय गोंय सरकाराचें म्युझियमूय आसा। आदिलशाह पॅलेसीच्या अवतिकायेचेर हो स्पेशल रिपोर्ट। हो पणजेचो आदिलशाह पॅलेस, पयलींची विधानसभा, ताका जुने पलाशूय म्हणटात। गोंयच्या दायज आशिल्ल्या ह्या वास्तूची सद्या सारकीच अवतिकाय जाल्या। वचात थंय ती गळटा। हे पळयात आदारा खातीर ह्यो अश्यो दिग्यो लायल्यात। ह्या वास्तूंत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय चलता। ते भायर वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासीस आनी हांगासरूच सरकाराचें म्युझियमूय आसा। पयलींच ह्या दायज वास्तूची ही अशी दशा आनी वयल्यान तातूंत हो सगळो कारभार। ह्या विशयी कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेक विचारल्यात ताणें सांगलें ते अशें। एक गोष्ट म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर हें तें ऑफिस थंय ना, तें कला अकादमीचें आमचें ऑफिस जें आसा तें आमी टेम्पररी शिफ्ट केल्लें आसा। दुसरी गोष्ट, कला अकादमीचें वेस्टर्न म्युझीक जें आसा तें आमी नेक्स्ट वीक म्हळ्यार आमी आमच्या ओरिजिनल जी प्रिमायस जी आसात, अर्थात कला अकादमी जी आसा थंय आमी शिफ्ट करतले। ती बिल्डींग जी आसा ती डिव्हिजन 1 PWD पळयतात आनी ताजो ताबो जो आसा तो JD कडेन आसा। त्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन जें कितें आसा तें हांव चड कांय दिवपाक शकना। वी आर ओन्ली
टेम्पररी आमी थंय शिफ्ट जाल्ले आसात इन ऑर्डर टू आमचें हें काम चलतालें म्हणून डेफिनेटली म्हाका दिसता इंडियन क्लासिकल म्युजीक वेस्टर्न म्युजीक आमची लायब्ररी जी आसा ती नेक्स्ट वीक म्हळ्यार कला अकादमी इन हाऊस जातली. ऑलरेडी कॅन्टिनाचें काम आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसात पूण डेफिनेटली फक्त एडमीन ऑफिस जें आसा तें आमगेलें फर्निचर घालपाचें जें काम जें आसा तें सुरू आसा आनी इट वील टेक अनदर 20 days or 25 days अशें सुमार लागतलें इन्स्टॉल करता. आमी आसात सध्या आदिलशाह पॅलस जे आसा ते आनी हांगासर ओल्ड सेक्रेटरीएट अशें सुद्दां म्हणटात. जाल्यार आदिलशाह पॅलसाची ही जी बिल्डींग आसा ती सारकी म्हणजे ओल्ड स्ट्रक्चर आनी हेरिटेज बिल्डींग आमी म्हणपाक शकता. ही जी बिल्डींग आसा ती आनी ह्या बिल्डिंगेची जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच सारकी दोळ्यांतल्यान दुकां येता. ही पयली म्हणजे आदिलशाह पॅलस म्हणजे तेन्ना हो पॅलस कसो आशिल्लो आनी आतां जर ह्या आदिलशाह पॅलसाची परिस्थिती पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच बिकट अशी परिस्थिती जालेली आसा. खरी जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगासर सगळें जें आसा ती म्हणजे दिगी लावन दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. खंयसर उदक गळटा तें आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी उदक गळलेल्या कारणान थंयसर तेंच्यांनी तस्त बालदी दवरलेली सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार ह्या आदिलशाह पॅलसाची सारकी बिकट परिस्थिती जाल्या आनी हांगासर म्हत्वाचें म्हटल्यार हे जे म्युजियम आसा त्या म्युजियमान हांगासर भुरगीं म्हणजे आमचे युनिवर्सिटीची भुरगीं सुद्दां हांगासर येवन जी आसा ती म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आसा ताचे बद्दल स्टडी करपाक सुद्दां गोंयांतलेच न्हय तर गोंया भायले सुद्दां म्हणजे स्टुडंट आसा ती हांगासर येवन हांगासर स्टडी करतना म्हणजे आमकां आतां जर आमी पळयत जाल्यार दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गांजे उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 दिसांच्यान उदकाची पुरवण सारकी जायनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. पावसाच्या उदकाचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण थळाव्यो बायलो सांगतात. सोमार मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करूंक ना जाल्यार 25 MLD उदका प्रकल्पाचें काम बंद करतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. गेल्ले 3 दीस जाले आमकां उदक ना. वारंवार सांगून सुद्दां आतां वर्स जाले ह्या आमच्या गांवच्या लोकांक अजिबात उदक गावना. कित्याक तर तेंच्यांनी मोटर एक तर घातला न्हंयन आनी न्हंयन जे आमचें उदक कितलें येता तें खबर आसा. तो मोटर व्हांवन वयता. मोटरान उदक वयलें गेलें म्हणटकूच शॉर्ट जाता आनी त्या कारणान आमकां उदक गावना अजिबात. आनी आमकां हेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें हो एक प्लांट जाता हांगा 25 MLD तेन्ना आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें की तुमकां 24 वरां उदक गावतलें म्हणून. आमी 24 वरां नाकात म्हणटा. किमान एक 8 वरां तरी आमकां रेगुलर उदक दिया. आनी आमी हे इंजिनियरांक आनी हांकां सांगून सामके वयताकले. कितले फावटी म्हणून सांगपाचें हांकां. आतां 3 दीस जाले उदक ना हांकां. तरी आसतना फोन करीत आसा. आतां येतलो मागे येतलो 3 दीस जाले कोण येवंक ना. तरी आसतना हांवें बोरींग मारून घेतलें. 2-3 म्हयने जाले बोरींग मारून. ते बोरींग ते तश्शें पडोन आसा. हांवें सांगलेलें 10 HP मोटर बसय म्हणून त्या बोरिंगाक. तेंच्यांनी 5 HP मोटर बसयला. तो मोटर उदकूच वडिना. आनी आमकां हो पावसान त्रास जाता म्हणून हांवें मे म्हयन्यान बोरींग मारून घेतलेलें. आतां हो ऑगस्ट लागलो तरी ह्या बोरिंगांक ते मोटर बसोवन आमकां ते उदक दिवंक ना. आतां आमी सगळ्यांनी लोकांनी चिंतलां की जो पर्यंत आमचे उदकाचे फायनल करिना आयतार सुद्दां ताका अल्टिमेटम दितले. सोमारच्यान आमी जे प्लांटाचें काम चालू आसा ते आमी बंद करतले आनी जो पर्यंत आमकां उदक गावना तो पर्यंत ते आमी चालू करूंक दिवचे ना. 2 म्हयने जाले हांव पावसाची उदक यूज करता आनी खावपा बायची उदक हाडटा. अशी घराडे येवन पयल्यार जाता आमी कशी उदक यूज करता तें. आनी मे म्हयन्यान तर इतली उदक पाड येता वास घेवंक येना. खावपाचें सुद्दां खदू आनी वास हिवळो ते न्हंयचें उदक आमी कशें खावपाचें तें तुमीच सांगा आमकां. आनी आयतार म्हाका 3 दीस मेन जाल्यार त्या खदू उदक हांव घेयनालें. 3 दीस जाले म्हाका कशेंच उदक येना वय. पावसाचें उदक हांव पावसाचें उदक यूज करता. येवन घराडे म्हाजी पळोवचें आनी फोटो काडून व्हरचें हांव कशें उदक यूज करता तें. शोले वाठारांतल्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां आसात. ताका लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जावपाक लागल्यात. हाका लागून ती फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. शिवोले वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. फोंडकुलां पडोवन रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्त्याच्या बाबत स्थितीक लागून थळाव्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. ह्या रस्त्याच्या स्थितीक लागून शिवोलचे तिडकिले लोक शेनवारा रस्त्यार देवले. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून जायते ल्हान व्हड अपघात जातात. ताका लागून आमदारान हातून लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केली. We had meetings. We had last 2 weeks. We had called the PWD.
we had called all these people to discuss regarding this road. And when we asked them questions, they were really blunt. They didn't know what to ask, what to answer. And आम्ही काय झाले बाबा रोड वाईडनिंग झाला आहे. Who has done this road widening? They are saying we are not responsible for this. Today the PWD is not responsible. Who is responsible? Can anybody तुझ्या बाटान तुका कोणाने दुसऱ्याने कितें काम करपाक जाता? Nobody can do that. So there is somebody responsible for this mess. I would request we have to file a case on these people whoever has done this. जी चळवळ चालली हा रस्त्याक लागून ती आम्ही या बीजेपी सरकाराकडे मागता की मनोहर पर्रीकर आसतना जायते आमी डेव्हलपमेंट पळयता बीजेपी आणि सरकार लागले हे जे कितें चल्लां पळय आतां हे रोडांची वशाड घातलेली आसा हे खूप हानिकारक रोड एक्सिडेंट हितून गव्हर्नमेंट हो उदरगतीचे वाटेन चल्ला काय निसांटणाचे वाटेन चल्ला ते कळना. 6 महिन्याआधी आम्ही रस्त्याचे काम सुरू केले. चोपडे शिवोले पूल ते थिएटर जंक्शन ते शिवाजी चौक मेरेनच्या रस्त्याचे काम पुराय जाला. पावसाळ्या पयलीं थिएटर जंक्शन सावन चर्च मेरेन काम पुराय करपाचो यत्न आशिल्लो, पूण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्या उपरांत काम बंद करचे पडले. सध्या वाडी शिवोले ते शापोरा मेरेन उदकाची लायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून रस्तो खणला आनी हे खातीर चालकांक त्रास जाता. ते काम बेगोबेग करपाचो यत्न करतले. थळाव्यांनी हे बाबतीत सहकार्य करचे असो उलो आमदार डिलायला लोबो हांणी मारलो. That thing belongs to PWD. As a MLA, हांव फकत एक विचारूंक सोदता. हुंयचो 3 म्हयनो पयलो रस्तो केलो आनी होच पॉटहोल जालो तो. पॉटहोल मे बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग or maybe because of laying of pipeline. होच व्हांवून गेला 3 म्हयनो पयलो रस्तो केला तो कोणें आमकां येवन दाखोवचें. आमकां म्हणल्यार हांव PWD इंजिनियराक आपयता हुंयचो अड्डो तो दाखोवचो. रिगार्डींग दीस हो आमी रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आहा. हुंयचो ब्रिज अप टू थिएटर जंक्शन ताका फकत फुटपाथ आनी गटर येवपाचो आहा सायडीक. आफ्टर दॅट we were planning of continuing with you all must have all seen how beautiful that road looks. We were planning to continue with that road with the same concept, but somehow आमच्या हायकोर्टान थंयसर केस जाली आणि that work was stalled. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. आम आदमी पार्टीन सनबर्न आयोजका आड पणजे पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सनबर्न आयोजना खातीर गरजेचे परवाने घेनासतना आयोजकांनी तिकेटी विकपाक सुरू केल्ल्याचे आपान आपले कागाळीन म्हणला. आज आम्ही पर्टिक्युलरली हांव एज एन इंडिव्हिज्युअल ही कंप्लेंट फायल केल्या अगेन्स्ट सनबर्न परसेप्ट प्रॉपर्टीज आनी अगेन्स्ट बुक माय शो. हांवें एक स्टेटमेंट आमी एज गोंयकार म्हणून आमी खूब प्रोटेस्ट केले. सनबर्न गोंयांत जावचें ना म्हणून सावथ गोवाक तांणी करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी सावथ गोंया किंवा गोंयांत भितर सुद्दां सनबर्न जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्या गोंयकारांच्या सपोर्टान एक प्रोटेस्ट केल्लो. ताजे उपरांतय आमी पळयलें की सनबर्न इज ऑल आउट टू होल्ड दीस फेस्टिवल इन गोवा. आमी पळयलां की फाटले 15 दीस जाले बुक माय शो सनबर्नाच्यो टिकेटी गोंयांत 28, 29, 30 डिसेंबराक म्हणून विकता. सो हांवें अशी एक टिकेट परचेज केली. आय ऑल्सो एनेक्स द स्टेटमेंट ऑफ आमचे टुरिझम मिनिस्टर हू सिम्स टू बी कन्सर्न फॉर पीपल ऑफ गोवा एंड सेड दॅट गोंयकारांचे जर किंवा गोंयच्या लोकांचे जर पयशे ते घेता कलेक्ट करता जाल्यार इट अमाउंट्स टू फ्रॉड आनी दॅट इज अमाउंट टू चिटींग ऑल्सो अंडर आमची नवी जी दंड संहिता आमकां लागू केल्या कारणान हांवें 2230 रुपया 10 पयशे दिवन टिकेट खरेदी केल्या. म्हाका नियरली अबावट 8-10 दीस जाले. म्हाका रिसीव केला तांणी की हो जो इव्हेंट जावपाचो आसा गोंयांत ताचे खातीर म्हजे कडल्यान पयशे घेतल्यात. विच इव्हेंट इज नॉट इवन ग्रांटेड परमिशन. दॅट इज दॅट इज कंप्लेंट. हांव ही कंप्लेंट तुजे कडेन शेअर करता. म्हाका दिसता म्हजे जे 2100 रुपया किंवा जे 10 पयशे 2230 रुपया 10 पयशे जे आसा ते जर तुमी पळयत जाल्यार अशे हजारांनी लोक आसतले. कारण सरकार म्हणटा हजारांनी लोक गोंयांत येता ह्या इव्हेंटा खातीर आनी हाकाच लागून आमचें ट्युरिझम खूब फोफावला म्हणून. हाज्या पयलीं आमी सामके गरीब आशिल्ले. आमची स्टेट सामकी गरीब आशिल्ली. सनबर्नाक लागून ती खूब वयर सरल्या अशें चीफ मिनिस्टराच्या वक्तव्यातल्यान आमकां दिसून येता.
बेकायदेशीर म्हशींची तस्करी केल्या प्रकरणात फातोडा संसोडो वाठारांत एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी 3 म्हशी घेऊन शेल्डेच्यान सुरावले वताली. मात या संबंधी कायदेशीर कागदपत्रां सापडूंक नाशिल्ल्यान सध्या फातोडा पुलिशेन हे विशीं कागाळ नोंद केल्या. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पणजे खुबशीं झाडां हुमटून पडल्यात. अशें आसतनाय पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हाची दखल घेवन ही झाडां कातरून रस्त्याक कुशीकूच दवरिल्ली. 10 ते 15 दीस जावन गेले तरी ही कातरिल्ली झाडां आसा तशीच. हाका लागून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. बेगोबेग ही कातरिल्ली झाडां उखलून रस्तो येरादारी खातीर सुरळीत करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. पणजे जेन्ना चर्ची कडेन एक झाड पडोवन एक चलयेची जेन्ना दुर्दैवान मृत्यू जाली तेन्ना CCPन डिसायड केलें की जी डेंजरस झाडां आसात ती कट करपाची आनी जे डेंजरस ब्रांचीस आसात ते ट्रीम करपाचे. पूण जेन्ना ही झाडां मारली, जेन्ना हे ब्रांचीस मारले जाल्यार ते ब्रांचीस तुमी पळोवंक शकतात रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. आनीक जे झाडांची जी मोठी मोठी हें आसात ब्रांचीस आसात ते सुद्दां रस्त्या कुशीक कशे डंप केल्ले आसात. हे आतां गाडी चलयतल्यांक डेंजर जाल्लेच आसा. पूण गाडी चलयतल्यांक तशेंच मागीर हांगा ह्यो ज्यो राशी तुमी पळोवंक शकतात जाल्यार तेजी जितकी पानां आसात ती पानां ती कुसलेलीं आसात आनी एक विचित्र तरेची घाणी सुद्दां येतात हांगा. आनीक ते पानां कुसलेले ते पानां खूब हांगा मच्छर सुद्दां तयार जावपाक शक्यता चड आसा. जाल्यार तुमी पळोवंक शकतात की वयता थंय अशे जे हें आसात जे झाडाचे जे ब्रांचीस आसात ते डंप केल्ले आसात. खंय ना खंय CCPन परत एकदां हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक हे जे ब्रांचीस जे खंयच्या खंय उडयल्ले आसात ते बेगीन क्लियर करपाक जाय जेणे करून जे पणजे कोणी अशे प्रवासी येतात किंवा पणजे रावपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक हे जे ब्रांचीस आसात ते रस्त्या कुशीक आसले कारणान हांगा खूब अशे कितें जावपाक शकता, कितें आनी एक्सिडेंट सुद्दां कितें जावपाक शकता. सो हेचेर सुद्दां CCPन खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसावन. 2022च्या वेंचणुकेन गोंयांत मुस्लीम मतदारांची संख्या 85,000 आशिल्ली. 2027 आनीक 10 ते 12% वाडटली. गोंयांत मुस्लिमांचो आंकडो वाडतूच आसा. तांची हांगा वोट बँक तयार जावपाक दिवं नाकात अशें विभाग संचालक राजेंद्र बोबे सांगता. अशें जालें जाल्यार ताचो फटको भाजपाक बसतलो. हे विशींची कल्पना आपणे भाजपा फुडाऱ्यांक दिला अशें ताचें म्हणणें. गेल्या 22च्या इलेक्शनात आमच्या गोंयांत 85,000 मुस्लीम वोटर्स आशिल्ले आणि टोटल वोटर्स आशिल्ले 11.5 लाख. हे कितले जाले? 7.5%. हे फक्त वोटर. तांची भुरगीं बाळां आनी जर पळयत जाल्यार गोंयांत मुस्लिमांचें पॉप्युलेशन आतां सहज 12% तेन्ना आसूं येता म्हज्या दृश्टीन. कारण प्रत्येकाच्या घरान जर 5-5, 7-7 भुरगीं धरली जाल्यार ती सहज 12% पॉप्युलेशन आसूं शकता. आनी हांवें होच एक मुद्दो आमच्या राजकीय नेत्यांसमोर मांडिल्लो आमच्या BJPच्या यांच्या समोर की फुडल्या 27च्या इलेक्शनान हेच वोटर 7.5% वयल्यान 10 ते 12%चेरूय वचूं येता. जाल्यार जशें म्हणलें तशें तांचे कडेन वोट बँक म्हणून पळोवं नाका आनी तांकां वोटर म्हणून रिगोवं नाका. काम धंद्याक लागून आयल्यार ते करा, आपापल्या गांवांत तुमचें वोटींग आसूं न्ही. पण कारण जितली वोटरांची संख्या वाडटली तितले तुमचे रिझल्ट्स हे जावंक शकता. कारण गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 30,000 चडांत चड 35,000 वोटरांच्यो आसा. आनी आमी फाटल्या 22च्या इलेक्शनांनी पळयले की जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी 400, 500, 140 आनी 70 मतांनी आमचे जिंकलेले आसात. तर ताका लागून ह्या लोकसभा इलेक्शनान दक्षिण गोंयाची सीट सुद्दां 13,000 मतांनी गेली आमी पळयल्ले आसा. वायनाड दुर्घटने उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुंवार आयिल्ल्या भागाची शेनवारा पळोवणी केली. तशेंच ताणें पुनर्वसन केल्ल्या लोकांची वासपूसय केली. भलायकी केंद्रांत वचून दुखापत जाल्ल्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो.
एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपाचे लागीं लागीं निश्चित जाल्ले आसतनाच आतां भंडारी समाजाकूय आरक्षण दिवपाची मागणी जावपाक लागल्या. पस्तनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकारान भंडारी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. ताच्या कोतान भंडारी समाजा खातीर खंय 12 मतदारसंघ आरक्षीत करचे. सायलंट मोडाचेर जे नेतृत्व हा गेली 2-4 वर्सां भंडारी समाजातले कोण तरी म्हणटा की आमी ऑनलायन जी संघटना आमी कमिटी काडल्या ती ऑनलायन कमिटी धरून सुद्दां जर आमी गेले जाल्यार आतां ऑगस्टान ताचो कार्यकाळ सोंपता. तेंच्यांनी खंयच फुडें इलेक्शन वगैरे घेवपाची हालचाल करूंक ना. ताका लागून सगळे युवक मोठ्या संख्येन आनी जे आमचे आदले भंडारी समाजाचे लोक जे हेंच्यांनी फुडें सरून जे मागणी केल्ली आनी फाल्यां एक स्नेह मेळावो आमचो सनग्रेस गार्डन बेतोड्या फोंडा हांगासर दवरलेलो. सिनियर लिडर जे आहा भंडारी समाजाचे रवी नायक हे ताका तेंचे मार्गदर्शन लाभतले आनी बाकीचे आजी माजी आमदार हांकां सगळ्यांक आमी उलो मारला की तेंच्यांनी उपस्थित रावचे. आयजूय परत आमी उलो मारता सगळ्यांनी हेवे दावे कितें आहा ते पयस दवरून समाजाक लागून. कित्याक आयज समाजान आमच्या भंडारी समाज मेजॉरिटीन आसून आयज आमकां वंचीत रावचें पडटा. कारण आयज आमी पळोवंक गेले गोवा विधानसभेचे 4 सीट आतां एसटीक रिजर्वेशन जाल्ले आसा. एक SC का म्हणजे 5 मतदारसंघ गेले. तर आयज आमकां जे पळय मतदारसंघ पळय बाकीचे पळय रिजर्वेशन 35 मतदारसंघ उरयले तर 12 मतदारसंघ तरी आमकां OBC म्हणजे खास करून भंडारी समाजाक रिजर्वेशन मागपाची आवश्यकता. आनी ह्यो जर मागण्यो दसाच घालतलो जाल्यार सगळ्या आमी एकी कडेन येवपाची गरज आहा. दिवचल शारांत बसयिल्ली सिग्नल यंत्रणा फाटल्या म्हयन्यापासून बंद आसा. ताका लागून सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. मजगतीं फुडल्या सप्तका भितर सिग्नल यंत्रणा जाग्यार पडटली अशें नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलां. सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हे येयला आसतलें. आमी त्या पर्सनाक कॉन्टॅक्ट केला. तेणें सांगला 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगला. सारकें करून दिता म्हणून सांगला आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता पूण सद्या तरी बरें चलता. कांय तशें हें जावंक ना. म्हणजे अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर जातलें करून दिता येता म्हणून सांगला. बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगला. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पासून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सध्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उतर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजे मार्केटांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. कर्नाटक, केरला आनी तामिळनाडू सावन ताजें नुस्तें येवपाक सुरू जालां. मात गोंयचें नुस्तें अजून मेरेन मार्केटांत येवंक ना. सध्या मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान नुस्तें हाडटात. गोंयचें नुस्तें येवपाक आनीक थोडे दीस लागतले म्हूण नुस्तेकार बायलां सांगतात. पणजे मार्केटात ताजें नुस्तें येवपाक सुरवात जाल्या. पूण हे गोंयचें नुस्तें न्ही, तें कर्नाटकांतलें. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्यान सध्या आमी नुस्तें हाडटात म्हूण नुस्तेकार बायल सांगतात. पणजे बाजारात पापलेट 800 ते 1000 कील, सुंगटां 350-400 कील, वागेरी सुंगटां 1000 ते 1200 रुपया कील, बांगडे 200 ते 250 कील, मोरी 500 कील, इसवण 1000 कील, कुल्ल्यो 300 कील, लेपो 250 कील आनी वेल्ल्यो 300 कील दरान
विकतात. पावस असोच पडत रावलो जाल्यार गोंयचे नुस्तें येवपाक आनी वेळ लागतलो म्हूण नुस्तेकार सांगतात. नुस्तें कशें ताजी बी पडोंक लागले? नुस्तें कांय ना येवन नुस्तें ताजें नुस्तें येयलें सगळें मडगांवचें येता तितलें. ते मडगांवचे सगळें मडगांवचें. म्हणल्यार गोंयचे नुस्तें अजून लागना? कांय कोणें कित्याक लागून उरलें आसतलें म्हणटा? पाणी दवरल्या सारको ना न्हू, लोटोन वयता न्हू, बाग दवरले लोटोन वयता, काबार जाता. हय देखून वचप. आनी आतां खंयची नुस्तें मेळटा? आतां मोठी आतां 10 तारीख पावस जाता म्हणटा न्हू. आयज वयता मोठी केन्ना वयता कोण जाणा, तेन्ना जातलें. पावस कमी जाता जाता वत मातशें येता, तशेंच नुस्त्याचो जो सिजन आसा तो मातसो सुरू जाता. आतां गोंयान जेन्ना नुस्त्याचो सिजन सुरू जाता तेन्ना गोंयान आतां नुस्तें कसलें आनी कितले प्रकारचें मेळटा आनी कसलें ताजें नुस्तें मार्केटान आसा हें आमी पळोवपाक पणजे मार्केटान गेले. जाल्यार पणजे मार्केटान सद्याक ज्यो रेट्स आसात त्यो अश्यो आसात. पापलेट ज्यो आसात त्यो 800 ते 1000 रुपये किलो, सुंगटां आसात ती 350 ते 400 रुपये किलो, तशेंच लेपो आसा त्यो 250 रुपये किलो, मागीर टायगर प्रॉन्स आसात ते 800 रुपये किलो, बांगडे आसात ते 200 ते 250 रुपये किलो, मुड्डोशी 300 रुपये किलो, लेपो 250 रुपये किलो, वेल्ल्यो आसात त्यो 200 रुपये किलो, मोरी 500 रुपये किलो, किंगफीश 1000 रुपये किलो, तशेंच कुल्ल्यो आसात त्यो 300 रुपये किलो. ह्यो आशिल्ल्यो पणजे मार्केटांच्यो शेनवाराच्यो रेट्स. तशेंच नुस्तें जेन्ना आतां येता जाल्यार तें आजून पर्यंत गोंयांत जें नुस्तें येता तें गोंयचें नुस्तें आजून गोंयच्या मार्केटान पावना अशें काही आमकां जे नुस्तेकारां आसात तेणी सांगलें. आतां सद्याक जें नुस्तें येता तें मडगांवच्यान जें भायलें तामिळनाडूचें म्हणात, कर्नाटकाचें नुस्तें म्हणात, तें सद्याक गोंयच्या मार्केटान आसा. पूण जें गोंयचें नुस्तें जें खरें ताजें नुस्तें जें आसा, पूण जें गोंयचें नुस्तें तें नुस्तें आजून पर्यंत गोंयकारां कडेन आजून गोंयकारांच्या ताटान पावना अशें आमी म्हणूंक शकतात. गोंयचें नुस्तें म्हटल्यार ह्या सायडीच्यान ज्यो बोट्स वयतल्यो त्यो आज पर्यंत तेणी 10 तारीख अशें केल्या, पूण 10 तारीख जावनूच कळटलें की दर्या कसो आसा, कित्याक दर्यान भरपूर खळबळ आसले कारणान आजून पर्यंत बोट्स सारक्यो अश्यो भायर सरोनात गोंयच्यान, आनीक गोंयचें नुस्तें आजून पर्यंत मार्केटान पावना. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. आवाज गोंयचो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.